अर्दवर जालें तुमचो PWD मिनिस्टर आतां रस्तो करता पळय ते एट द टायम आय एम कमिंग हियर ते गार्डनाच्या त्या सायडीन पोर्टल भरपाचें काम चालू आसा म्हणजे जो पर्यंत आमी BJPची बुराक कॅम्पेन घेवन मडगांवान भोंवना तो पर्यंत म्हाका दिसता मडगांवान वत येवंक नासलें फाटले 10 दीस जाले ते रस्ते करपा खातीर आतां चालू आहा काम आमच्या व्हॉलंटियरांक धमकी दिली काल आमच्या व्हॉलंटियरांक धमकी दिवन तांणी सांगलें तुमी कशें करता ते कितें करता ते आमी पळयता म्हणून खंय मोती दोंगरार आतां आमी कंप्लेंट फायल करतले पयलीं पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेंट फायल करतले आनी आमी आतां मोती दोंगरार वतले पळय हांची कापाजात कितली आदी आमकां धमक्यो दिवपाच्यो आनी आमकां दादागिरी करपाची वी आर वॉर्निंग BJP हे गोंयकार जे व्हॉलंटियर ते गोंयकार आज गोंयकारांचेर तुमी अत्याचार चलयल्या गोंयांत रस्त्यांची परिस्थिती कितें जाली ती सगळ्यांक खबर आसा आनी रस्त्यांची परिस्थिती कित्याक लागून जाल्या ही लोकांक खबर आसा आनी आज हो 4 दीस जाल्लो PWD मिनिस्टर जेन्ना आमी कॅम्पेन सुरू करता तेन्ना ताजे मनीस धमक्यो दिता हाजो अर्थ BJP कितली भिल्या ते दिसून येता सांग तर 2 जाण MLA आसा ते कित्याक ह्या एजिटेशनान MLAचें काम न्ही रस्त्यार येवन हें काम करपाचें MLAचें काम एसेंब्लीन झगडपाचें एसेंब्लीन जेन्ना रस्त्याचो प्रश्न आयिल्लो तो एसेंब्लीन दोनाय आमच्या MLAंनी काडिल्ले कॉलिंग अटेंशन मोशनाक जेन्ना क्रूज बाब आनी वेन्सी बाबान उलयले तेन्ना चीफ मिनिस्टरान सांगलें मान्य केलें की रस्त्यार ज्या रस्त्यार अपघात जाता ताका रस्त्याची परिस्थिती जबाबदार आसा म्हणून मोर दॅन 50% रोड्स आर इन बॅड कंडिशन एंड मोर दॅन 50% ऑफ द डेथ्स विच आर कॉज ऑन रोड्स इज बिकॉज ऑफ बॅड कंडिशन आमी हे 5-6 दिसां पयलीं म्हापशान पळयला मरे 5-6 दिसां पयलीं एक 26 वर्साचो तरणाटो इंजिनियर कामा खातीर गोंयांत आयिल्लो ते पोर्टल वाचोवपा खातीर सायडीक सरलो आनी मेलो म्हणून ही परिस्थिती आसा ही सगळ्याक परिस्थिती आसा सो हे सगळे जे ब्लड आसा हे सगळे जे रस्त्यार मारता तांचे ब्लड आसा हे BJPच्या हातार आसा इट इज दे आर द क्रिमिनल्स ते PWD इंजिनियर्स आसा हांचेर ऑफेन्स रजिस्टर कित्याक जायना आमच्या MLAन ती मागणी केल्या MLAन आपलें काम जे करपाक जाय एसेंब्ली भितर ते बरे तरेन करेल्या चालू आसा तांच्यांनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांच्या दोनाय कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून पळय जाय तशी ऑपोजिशनान रावणीत आमी आपली कामां करून घेतल्या दॅट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ अ गुड MLA एंड आय थिंक आवर बोथ MLAs हॅव सेट एक्झाम्पल फॉर द स्टेट ऑफ गोवा की ऑपोजिशनान रावणी काम करूं शकता इमॅजिन कर आमचे फाल्यां सरकार आसत जाल्यार जे आसतले 27 BJPचे बुराक म्हणून नांव तुमकां हे कितें क्रिएटीव जाय कितें ते बुराक कोंकणीन बुराक म्हणजे खड्डो बुराक म्हणजे होल BJPन जे फोंड खणला आमचे गोंयकारांचे दॅट इज वाय द बुराक कॉन्सेप्ट बुराक जेन्ना आमी म्हणटा हे बुराकाक लागून गोंयांत आज इतले लोकांच्या नशिबाक बुराक पडल्या लोकांची कितले जाणांच्यो डेथ जाल्या ताका लागून कशें आसता एक करता मनीस जेन्ना मरता एका फॅमिलींतलो मिडल क्लास फॅमिलींतलो एकटो जोडपी जेन्ना मनीस मरता एक्सिडेंटान मरता जावं सरकाराच्या चुकी खातीर मरता ताजो इफेक्ट ताच्या फूल फॅमिलीचेर जाता ताच्या भुरग्यांचेर जाता ताच्या शिक्षणाचेर जाता आनी हे सगळ्याक जबाबदार हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा आज एरेगन्स आसले करप्ट आसले आज दादागिरी करपाक लागल्या आनी दादागिरी आमी सोंसपाची कित्याक सोंसपाची दादागिरी सो वी आर हियर टू प्रोटेस्ट अगेन्स्ट दॅट वी आर गोइंग टू नाव गो टू मारगांव पुलीस स्टेशन आमी त्या मनशाचें नांव दिवन ती FIR आमी रजिस्टर करपाक जाय तांची जबाबदारी पाहिली वी आर दॅन गोइंग टू मोती दोंगर पळय आमकां कितली दादागिरी जाता आनी मिडिया थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमच्या मध्यांतल्यान आमी एक मेसेज धाडपाक सोदताय आयज आनी ती मेसेज म्हळ्यार आम आदमी व्हॉलंटियर्स वो आम आदमी लिडर्स कोणाक भिवपाक हिंगा आयिल्ले ना आमी थोडे दीस जाले एक म्हयनोभर जालो आमी एक कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली कित्याक आज दर एक नागरीक गोंयकार आपल्या बोडसांतल्यान टॅक्स फारीक कोता गव्हर्मेंटाक आनी ते टॅक्स कित्याक बरे रस्ते उदक बिजली मेळची म्हूण पूण आयज चोयले जाल्यार गोंयांत वयत थिंगसर रस्ते होणलो आहाय आनी रस्ते पाड आहाय आनी हे रस्ते ते कोता ते रोखडे 2-3 म्हयन्यान परतून होंड पडाय तर आमी एक कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली BJPची बुराक म्हणून हो सरकाराचे नदरे काडपाक सो ही कॅम्पेन बरी चल्ली आनी लोकांनी आमकां जायतो सपोर्ट केलो आनी जायते लोकांनी आमकां मेसेजी धाडले अमके कडेन रस्तो अमको पाड आहा अमको आनी आमी जाता ते भाशेन आमच्या व्हॉलंटियरांनी हे इश्यू घेतले आतां कितें जालें ही जेन्ना गेली जाल्यार BJP खंय तरी चिमटो लागलो आमी हे लोकांचे नदरेक हाडटा उजवाडा हाडटा म्हूण पयलें कॉमेस जाल्लें शिरोडा गांवांत जेन्ना शिरोडाचे तुमी कॉन्स्टिट्युएन्सी गेले जाल्यार रस्ते चोयले जाल्यार इतले पाड आहाय जेन्ना आमचे व्हॉलंटियर भोंवता तेन्ना थिंगा आमच्या व्हॉलंटियरांक धमकी दिली BJPच्या मनशांनी तुमी हांगा येता ते तुमकां हिंगा शिरोडा रावंक जाय काय म्हूण विचारूंक लागले पयलीं कॉमेस जालें थिंगा पयर 2-3 दीस जाले सांखडीक जालें सांखडे आमचे व्हॉलंटियर गेले थिंगाय तांकां धमकी दिली आनी एक कडेन गेल्ले कालांगूट थिंगाय कॉमेस केले
धमकी दिवपाक तुमी हें करनाका म्हूण. तर आयज काल कितें जालें, काल आमचे भुरगे मोती दोंगरा वयल्यान भोंवताले ही घराघरांनी कॅम्पेन घेवन सिग्नेचर घेवपाक. तर काल मोती दोंगरार आमच्या भुरग्यांक परतून धमकी दिली. तर हें चलोंक पावना. इन अ डेमोक्रेटीक कंट्री, इन अ डेमोक्रेटीक प्रोसेस बीजेपी म्हणटा आमी इतले ते पावट 27 जिखतले, कोण म्हण 33 जिखतले, जाल्यार तुमी इतले कित्याक भिताय रे आमकां? जाल्यार आमकांय तुमी कॅम्पेन करूंक दिवची. आनी हांव मागतां पुलिसां कडेन हें तेंचेर कारवाय करची. आयज आमी कंप्लेन दितले तेजे वयर, सो तेची कारवाय करची आनी आमकां फ्रिडम दिवचो आमची कॅम्पेन करपाक. आनी ही कॅम्पेन आमी घराघरांनी वतले. हीच न्हू, आमी आतां दुसरी कॅम्पेन स्टार्ट करपाची आसा. ह्यो सगल्यो कॅम्पेनो आमी लोकांच्या दारांमध्ये वयतले, घराघरांनी वयतले आनी आमी कोणाक भिवचे ना हें आमी सांगूंक हांगासर येयल्या. आनी आतां आमी आमची सगळे व्हॉलंटियर एकठांय जाल्या ते आमी घेवन कॅम्पेन करूंक घराघरांनी आतां मडगांव भोंवतले आमचे. जो आसा तो खरें म्हणल्यार एक अशा आमदारा अगेन्स्ट आसा जो स्वता हालींच ताणें सांगलां की बीजेपी फुडलीं 15 वर्सां जिखपा जायना. हें सगळ्या गोंयान आयकलां. पूण तो आज बीजेपीन आसा आनी बीजेपीन आजे जे लोक आसा तांची जी गुंडागर्दी ताणें जे घेतिल्ले मिनिस्ट्री खातीर तांची जी गुंडागर्दी चालू जाला आनी म्हणून तांचे आमचे जे व्हॉलंटियर्साक जे धमकावपाचो भिवोवपाचो प्रयत्न जो जालो, आमी फक्त तांकां इतलें सांगपाक सोदता. आम आदमी पार्टी नॅशनली आनी गोंयान नॅशनली आमी गोद्रा कांडाचो जो एक्यूज आशिल्लो त्या एक्यूजाक सुद्दां आमी भिले ना. तांणी जी गुंडागर्दी केल्ली पळय ताच्या गुंडागर्दी अगेन्स्ट आज म्हणल्यार आमी फेस करीत आसा, आमी भोगत आसा आनी हाज्या मुखारय आमी स्ट्रॉंगली तितल्याच ताकदीन आमी ताका फेस करतले. तशेंच तुमचे जे गुंड हांगा आसा, जे तुमच्या प्रेसिडेंटाच्या बर्थडे पार्टीन पावता जावं आनी खंय पावता, तांकां जर तुमी आमच्या अगेन्स्ट यूज केले तितल्याच फोर्सांनी आम आदमी पार्टी तांकां फेस करतली. आमच्या व्हॉलंटियरांक आमी डिफेंड करतले आनी जे तुमचे फेलियर आसा, जे गेले 15 वर्सांचे बीजेपीचे फेलियर आसा ते घराघरांनी पावोवपाचें काम आमी निर्भयपणे कोणाक भिनासतना करतले. इतलेंच तांकां म्हाका सांगपाचें आसा. सरकार जिवंत आसा काय ना हे प्रश्न म्हाका म्हणून पडटा. ताकाच लागून आम आदमी पार्टी बीजेपीचे फुडार हो आमी मागता जे सरकारा लागीं. काल गोंयचेर जालो मडगांव, आमचे व्हॉलंटियर शांतीकाय लोकांचे मत मागपाक म्हणल्यार रोजच्या वयर मडगांवच्या कांय भागांनी भोंवतले तेन्ना दादा आसात, गुंड आसात. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.